पेडण्या धारगळे काडाची सुमार 3.3 लाख चौकड मीटर जमीन डेल्टा कंपनीन खरेदी केल्या। ते जमनीचेर कॅसिनो जावन बेकायदेशीर घडणुको घडटल्यो देखून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हाचेर हुस्को उक्तायतना हे जमनीची अधिसुचोवणी रद्द करची म्हूण मागणी केली। कमांड एरियांतली जमीन डेल्टा कंपनीन हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्पा खातीर खरेदी केल्ली। मोपा विमानतळा खातीर उत्तर गोंयांत अशा प्रकल्पांची गरज आशिल्ली, ते खातीर IPBन प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली। पूण हो विशय सध्या कोर्टान आसा म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान युरीच्या प्रश्नाक जाप दिली। तशेंच विधानसभा अधिवेशना उपरांत 15 ऑगस्टाक काडा बोर्डाची बसका आसा। हे बसकेक ह्या प्रकरणाचो आढावो घेतले म्हूण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले। Tilari, this is about the Kada land allocation to Delta Group at Dargad, and that's because Tilari irrigation project हो एक joint venture आशिल्लो गोंय सरकाराचो आणि महाराष्ट्र सरकाराचो, आणि हेजो हेतू आशिल्लो की 23,650 हेक्टर लोकांक बेनिफिट इरिगेशन इरिगेट करपाक पेडणेच्या गावांत, बिचोलीच्या गावांत, बार्देसच्या गावांत। A decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. Intun ek area to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargad. आता या note जरी तो चोयल्यार answer चोयल्यार मंत्रीलो, it is disappointing and alarming that the proposal originated from the Water Resources Department. Water Resources Department has a role to safeguard water security for irrigation and drinking purpose. But now is because the command area in favor of MS Delta Corporation एक casino project आडपाचो प्रयत्न झाला. They have asked for the IPB, it is a hospitality project. परत जे उदळच्यान जे सांगता पळय न्ही म्हणून हांवें उठलो। बाकीचो काडाचो विशय जे आसा मिनिस्टर सांगतले। निव्वळ इट इज देअर ओन लँड, ते जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सरकाराची लँड दिल्ल्या सारखे दाखयता। वी हॅव नॉट गिवन देम लँड टू द समथींग वन हू इज, आमी दिवंक ना लँड केन्ना तरी तेंच्यांनी आपूण स्वता विकत घेतलेली। ओके, ती लँड विकत घेतल्या उपरांत ते लँड प्रपोजल आपले घेवन IPB कडेन येयल्या आमकां हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट गोंयांत घालपाक जाय म्हणून। नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आनी एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिजम हातान स्टेट असल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप हे IPBचें काम आसा, म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर। बट ताचो रितसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन देअर डिपार्टमेंट, इट इज डुईंग एंटायर एप्रुवल द ग्रँट ऑफ दीस प्रोजेक्ट. It is in sub judice in the High Court of the Mumbai by PIL. Further courts is depend upon the decision of the High Court. Madhya River in length. No, let's not divert. You speak specifically on this. टच करपाचें ना, जेन्ना डिमांड्स येतले तेन्ना त्या विशया संबंद सांगता। एक काडाची मिटींग हांवें सांगला तशें सादारणशें 15 ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली जाले नंतर इमिजिएटली आसतली। काडाच्या मिटींग आमी हो प्रपोजल जो आसा पळय न्ही होच न्ही आनीक बारीक बारीक आसात, कोणी 300 मीटर कोणी 200 मीटर अशें आसा। सो त्या सगळ्यांचे विचार काडा बोर्ड आसा न्ही ते निर्णय घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।